नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो. बेतलान डिफेन्स एक्सपो फक्त 4 दिसां खातीर कायम काय ना ते पहिले एक्सपो उपरांत थारतले. मुख्यमंत्र्यान केले स्पष्ट. सरकार दाखय लिपय करता, मुख्यमंत्री विरोधकांचे पेटले. गोयचे विधानसभेन माडाक झाडांतल्यान काढलो. सरकार म्हणटा लोकांच्या बऱ्याक. गोयकारपण विकपाचो प्लान, विरोधकांचो फोग. विधेयकाचेर बहिष्कार. पारंपारीक अनधिकृत घरां कायदेशीर करपाक करतात कायदो, मात भायल्यांक कम्युनिदादीचे प्लॉट करून बेकायदेशीर विकल्यांक कायद्याचे संरक्षण ना, मुख्यमंत्र्याचे उतर. म्हादयच्या उदकाचो वाद ट्रिब्युनला भायर मिटोवपाचो गोय सरकाराचो कसलोच विचार ना. ट्रिब्युनलाचो आदेश दोनूय राज्यांक मानचो पडटलो, मुख्यमंत्र्यान केले स्पष्ट. आणि कारमोणा रहेजा प्रकल्पाचे लायसन रद्द करपाक शकना. मुख्यमंत्री म्हणतात चुकीची माहिती दिवन लायसना घेतल्या जाल्यार लोकांनी खात्याकडेन रद्द करून घेवची. खबर विस्तारान. डिफेन्स एक्सपोक बेतलाक जागो कायमचो दिल्लो ना. एक्सपो फक्त 4 दीस जातलो, मुख्यमंत्र्यान हे सांगला. मात ती सुवात एक्सपोक परमनंट करपाचे पयलो एक्सपो कसो जाता ताचेर थारतले म्हूण तो फुडें उलयला. डिफेन्स एक्सपो वेल्यान विधानसभा बरीच तापली. विजयान लक्षवेधी सुचोवणी घाल्ली. विजय राणे रोहन बेतलातलो आमदारच सरकाराचेर तापलो. जमीन आयडीसी कडेनच उरूंक जाय. एनावळ आयडीसीकच येवंक जाय म्हूण तांचो आर्ग्युमेंट. Government of India that the government of Goa has decided to allow the land of about 150 acres in Kittal Industrial Estate to be used by Ministry of Defence for holding Defence Expo in the month of March 2016 for 4 days event. The event will be 4 days and all structures shall be temporary in nature. Calling attention allow कित्याक केले दिया वरून विका मरे कोय तुम्ही विकपाक कळना कोय का मुद्द्याचे उलय सांग वरान विका मरे तुम्ही काय वावता कितो कॉलिंग अटेन्शन मोशन अलाव कित्याक केले भाषण दिता म्हणजे कितें चीफ मिनिस्टर कितें समजता भाषण देऊ नका हांव आतां उबो आसा तुजे खूब वेळ आयकला. स्पीकर सर, ज्या वेळार मंत्र्यान म्हटलं की ही गजाल केवळ 4 दिसांच्या शोक दिल्ली आसा, त्या वेळार जमीन अलॉट केली म्हणून परत परत आरोप करप हातून अर्थ आसा. The decision regarding creation of permanent exposition ground will be taken separately. This has been the latest letter dated 31st December 2015 written by Mr. Srivastav, the Chief Secretary of the state, to Mr. Gupta, who is the Secretary Defense. Speaker sir, when you say that is a separate proposition. Speaker sir, proposition विजयबाब मस्तरा ह्या वर्सा मार्चात 4 दिसां खातीर जमिनी दिल्ली आसा. त्या 4 दिसांतले परफॉर्मन्स पळोवन दुसरो भाग जो आसा ताचेर सरकार नंतर विचार करतले. That the land is acquired for industry. फाल्यां थंय इंडस्ट्री येतली ओ ना, आनी इंडस्ट्री येयली फाल्यां जर तांकां जर दिली इतकेच भंय आसा. स्पीकर सर एक मिनिट उलयता बाबू, हांवें जेन्ना ही जमीन 4 दिसां खातीरूच दिल्या म्हणून सांगले तेन्ना भयाचो प्रश्न खंय येता. ज्या पर्पजा खातीर इंडस्ट्री खातीर एक्वायर केल्या बेतला हांगा इंडस्ट्री येतली काय कितें? म्हाका दिसता डिफेन्स फोर्सीस कोणाच्यो ह्यो पाकिस्तानाची डिफेन्स फोर्सीस काय आमच्यो डिफेन्स फोर्सीस? हे ऑगस्ट रावतना ह्यो गोंयकार कोणाक हांकां युवा वर्ग आमचो माफ करचो ना. जर आमी ही जर संदी घालयली जाल्यार म्हाका दिसता आमी आनी खंयच पावचे ना. प्रकाराक कितें जाय तें आमकां खबर आहा. तुका न्ही ह्या विषयावरली चर्चा थांबवया हांगसर. हांव टेक्निकल मनीस, हांव इंजिनियर, भेटोवतना येवना. The minister, chief minister has already clarified. Why are you acting like a chief minister? Sit down. Leader of opposition, I am expressing my views. I have got all the right to express my views. You cannot shut me up. गोयचे विधानसभेत निमणे माडाक झाडाच्या वळेरेंतल्यान काढलो. बिल पास जातना विरोधकांनी बहिष्कार घालो. माड हो गोंयकारांच्या काळजांतलो विशय. सरकारान दुरुस्ती केली म्हूण माड लोक मारचे नात. गरिबांचो विचार करूनच सरकारान दुरुस्ती केल्या म्हूण सरकाराचो आर्ग्युमेंट.
सरकारान गोय आनी गोंयकारपण उद्देगाक विकूंक काडला म्हूण रोहन, विजय आनी दिगंबरान सरकाराचेर फोग काडलो. अशें लक्षांत आयलें की खूब जाण कोकोनट ट्रीज मारतात आनी म्हणून तेन्ना जेन्ना तें बील हाडलें 2008 तेन्ना आतां थोडे जाण म्हणटात की डेंजरस पोजिशनां असल्यार मारपाक त्रास जाता आनी कितें आसलें तातूंत भितर प्रोविजन केलें. डेप्युटी कलेक्टर्स वेर एम्पावर्ड इन द कोकोनट ट्री इन अ डेंजरस पोजिशन, कोकोनट ट्री विच हॅज गॉट सम डिसीज which can be cut with the proper formalities आणि फॉर्मॅलिटी आसपाक जाय आनी म्हणून म्हाका दिसता सरकारान हाजेर गंभीरतायेन विचार करपाक जाय. ताजे रिपरकशन्स कितें जातले ते. इट इज माय रिक्वेस्ट. हाजे पयलीं अशें खूब जाण जाल्लें आहा. आमकां नाका भाजी पुरी, आमकां जाय शीतकडी म्हणून. हे स्टेटमेंटाचेर गोंय राखिल्लें आहा. माडाचेर करुया ओपिनियन. चल आहा जाल्यार तुमी कितें तें दाखयतात. हे वर्सानूच दाखयतात. माडाचेर गोंयकाराचो एकवट करून तुमकां आमी कितें तें दाखोवंक सोदतात आनी आमी दाखयतलेच. आनी स्पिकर सर फुडें तुमकां सांगता की आज तुमी कल्पवृक्षाक वृक्ष न्ही म्हणटात. फाल्यां दीस असो येतलो तुमी म्हणटले गाय म्हणटी गाय न्ही ती बोकडी म्हणून. आनी गाय जर मारली आनी ताजें मांस एक्सपोर्ट केलें जाल्यार इट मेक्स बिजनेस सेन्स म्हणटले तुमी. व्हडले रेव्हेन्यू येतलो म्हणटले आनी तुमी तेंय करतले आनी हे करपाची कापाजत तुमकां आसा हें म्हाका खात्री आहा. आनी हे हावस ते पासूय करतले कित्याक तुमकां मेजॉरिटी आहा म्हणून. म्हाका दिसता तुमी कल्पवृक्ष म्हणून विसरले. तुमी सगळे तुमचे आदले विसरले. फक्त तुमकां दिश्टी पडटा म्हणटे एक सोऱ्याची फॅक्टरी हो एक रिजनल प्लॅन आनी कांयच तुमकां दिश्टी पडना. ज्या वेळार कितें तरी नैसर्गिक आपत्ती येता, काय अडचणी निर्माण जातात किंवा माड एखादो कुसून वता, माड हो कापपाच्या लायकीचो जाता, त्या वेळार ताका कापपाक मेळना. म्हाका दिसता सामान्य शेतकरी जो आसा ताका हाजो फायदो जावचो म्हणून ही दुरुस्ती आमी हाडलेली आसा. आमचे सरकार जे आसा हे माडाक सगळ्या प्रकारचे संरक्षण दितले हाचें आश्वासन हांव दिता. सरकार पारंपारीक घरां कायदेशीर करपाक कायदो करता. कम्युनिदादीच्यो जमनी प्लॉट करून भायल्यांक बेकायदेशीर विकतल्यांक तो लागू जावचो ना म्हूण मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केला. साळगांवां बेकायदेशीर प्लॉट स्किमीची चवकशी करची म्हूण सिद्धादान विशय काडिल्लो. 28 फेब्रुवारी 2014 मेरेन बांदिल्ली पारंपारीक घरां कायदेशीर करपाचें सरकाराचें धोरण. कम्युनिदादीच्यो जमनी बळकायतल्यांची बांदकामां कायदेशीर करूंक राणेन हरकत घेतली. हे जे स्कॅम आसा, स्कॅन्डल आसा ते म्हाका दिसता सिरियस नेचराचे आसा. म्हणजे ऑर्चर्ड लँडाचेर प्लॉट करून ते मायग्रंटांक विकता आतां. एक डेमोग्राफीक चेंजी हाडपाचो प्रयत्न चालू आसा. म्हाका दिसता तुमी हे सिरियसली घेवन हाजेर एक इन्क्वायरी ऑर्डर करची. सगळे इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन जातात ते रेग्युलरायज करतले. असले प्लॉट केल्ले तुमी रेग्युलरायज करतले. मागीर कित्याक आमकां टावन प्लॅनिंग कित्याक जाय तशें बांदपाचें. टॅक्स लावप, टॅक्स म्हणजे तो हाऊस नंबर तो नंबर दिलो की हाजो अर्थ तांकां सगळ्यो गोष्टी माफ जाल्यो अशें जायना. मी एकदा टॅक्स घेतले दॅट मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग ऑल दॅट इट्स इरेग्युलॅरिटी. म्हणजे ते गव्हर्नमेंट तरी रेग्युलरायज करता, गोंयकाराची घरां रेग्युलरायज करता. हितून काय वायट ना, करपाकूच जाय. बरो स्टेप गव्हर्नमेंट घेता. ताणें सालिगांव पंचायती बद्दल काडलेले. आमी हांगासर वेगळीच भाशणां जाली आमची. स्पीकर सर, म्हाका माननीय मंत्र्याक विचारपाक जाय, जे सरकाराचें धोरण आहा की 28 फेब्रुवारी 2014 मेरेन हेच्या पयलींची घरां रेग्युलरायज करतले. सगळ्या समस्यांतसून सामान्य मनशाक भायर काडपा खातीर आमी एक तारीख ठरयल्ली. 28 फेब्रुवारी 2014 पर्यंतची घरां आमी ताचो विचार करतले. ताचो अर्थ आसतली सगळीं घरां रेग्युलरायज करतले अशें ना. आमी ताच्या खातीर कायदो निर्माण करतात. फुडले फावटी तो कायदो येतलो. त्यामुळे कोणी तरी ना हे फुडें रेग्युलरायज जावपाची आसात. त्यामुळे मेळटा तशे जमनी घेवन, मेळटा तशे प्लॉट घेवन घरां बांदची न्हय. ती रेग्युलरायज करपाक कठीण जातली. आमी कायद्याच्या हातूनसून आमी करतात जो कायदो तो ट्रेडिशनल लोकां खातीर कोण तरी येवन हांगा प्लॉट घेतात, घरां बांदतात आणि गोंयांत सेटल जावपाक जातात, इल्लिगली बांदतात, तांच्या खातीर न्हय. स्पीकर सर, विष्णू नवा उपसभापती 26-10 मतांनी तो थाराव जिखलो. युनायटेड ऑपोजिशनान मडकयकाराक दवरिल्लो. काँग्रेसींतल्यानच मडकयकार आड मतदान जायत म्हूण काँग्रेसीन व्हीप काडिल्लो. विष्णूचो थाराव मतदानाक आयलो तेन्ना आमदारांची नजर आदलो हंगामी सभापती काँग्रेसीचे माविनाचेर आशिल्ली. सत्ताधारी युतीचो विष्णू 26 मतांनी आयलो. थारावाचेर मतदाना वेळार बाबूश,
जेनिफर मॉन्सरात आणि मिकी सभाघरांत नाशिल्ले. घेऊया एक विराम.